किती किती म्हटले? काम बीन सोडून दिवपाचे पयले हिंगा आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक आमचो आमदार आसल्यार आमी गोंयकारां म्हणपाचें आतां ताका कितें जाल्यार आमी आतां उणी रावपाचीं नात आनी आमचो गोंय चलूक गोंय चलूक आमच्या गोंय हल्लें मरे तिणी सारकें आनी प्रमोद सावंत म्हणटा आपणा दारी आतां आमच्या दारी यो मरे तूं तुजी बोल्सां भरली तुजी पाकिटां भरली तुका आतां गरज ना लोकांची आमच्या उस्ताद तुमी वचतला वोटिंगा मारता पांयां पडोंक येता बाय बाबू आपणा वोटिंगा दिया आतां कोण वोटिंगा कोणाचो कोण न्हू आतां वकोना तें वोटिंगा पडटना वकोना लोकांक पडले म्हणल्यार ते राजा जाल्ले नाही घरातले काम बीन करून येता तुम्ही? जेवणा खाणाचें सगळें काम करून येता भुरगीं भाव आसा आमकां बाबा आनी अशी कशी येवपाक जाता आमचोय जीव सांबाळपाक जायो आतां प्रमोद सावंत आपल्या आनी यशोदीत राणो आपल्या जीव याचीन सांबाळटा याचीन रावता आमी गोरबेन वता करपता गरीब लोक रस्त्यार आमची दया माया करिना तो करपाक जाय आख्खा दर्या काबार केलो होंड्यान आनी बांबोळे सगळे काबार केले पयशांची नोटां मेवता आमकां आमी हात पांयां धरून पयशांची नोटां जिखता हांगा आमचे हात पांय धरयता भाजये कितें करून आनी आमकां पयलीं आमच्या लोकांक काम पासून ना भुरग्यांक रस्त्यार भोंवता आमच्या भुरगे बेकार प्रायवेट 10,000 5,000 काम करता कोण दिता फाल्यां मातशें काम करता घरा वच सांगता तांकां फायदो कसलो युनिटी मॉल तेणी पाड घाले आमचे गांव पाड घाता एक गांवांनी वाट लावन उडय सत्यानाश केला तेणी केन्ना तिच्या बायलेच्यान बरें जायनाका रस्त्यार पडोन येवन जावं आमकां आयज रस्त्यार दवरला गोंयच्या लोकांक तिच्या रस्त्यार पण कितें जावंक जाय तेकलोच देव करतलो